बीजेपीच्या मेडिकल सेलान कोविड-19 आड काम करूंक IMA गोवा, असोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल नर्सिंग होम आणि डेंटल असोसिएशन प्रत्येकाक 200 किट्स दिल्यात. दोतोर वैजकी स्टाफाचेर जावपी हल्ले आळाबंद हाडूंक म्हूण केल्लो कायदो फुडें लागू उरचो म्हूण IMAन मुख्यमंत्र्या कडेन मागला. 3 असोसिएशनांक आपयल्ली की तांकां आमी एक इट इज नॉट अ PPE एज सच पूण एक आमी मटेरियल दिल्लें तांकां की थंय घाले जाल्यार थंय कोविड-19 अगेन्स्ट पास करूं शकता लायक एप्रन कळ्ळें न्ही. सो तो एप्रन आमी आयज प्रत्येक असोसिएशनाक 200 दिल्लीं आसा. म्हणजे IMA गोवा स्टेटीक 200 दिल्या, असोसिएशन ऑफ हॉस्पिटल नर्सिंग होम्स जे आसा तांकां 200 दिल्या आनी डेंटल असोसिएशनाक 200 दिल्या. हे सगळे आमी आतां तांकां दिल्या आनी तांणी ते कशें वापर करपाचे ते दे वील हॅव टू लूक इन टू द मॅटर. तांकां कशें ते बेस्ट वापरूं शकता ते ऑपरेशन थिएटर आमी यूज केला. हांवें पर्सनल यूज करून ते पळयल्ले आसा आनी इट इज क्वायट गूड. इट इज नॉट व्हेरी गरमी ना, फक्त भायर डायरेक्ट वापरूंक मेळचें ना, ते AC आहा थंयच वापरूंक मेळटलें. इट कवर्स फूल युअर बॉडी प्लस तुजे वयरसून एक हें आसा तें सगळें फूल भायर वापरलें जाल्यार ह्या वेदरान तुका इट मायट बी डिफिकल्ट जातलें, पूण AC खंय आहा थंय वापरपाक कांय प्रॉब्लेम जावचो ना. आनीक आमी इश्यू आशिल्लो तो वायलन्स अगेन्स्ट डॉक्टर्स, जो आतां एपिडेमीक एक्टाच्या अंडर जाला. म्हणजे वयर जे गव्हर्मेंटान केला ते अंडर एपिडेमीक एक्ट. फाल्यां जर एपिडेमीक एक्ट गेलो न्ही ते सगळें वतलें, वॉट एवर ते सगळें कवर बिवर कितें दिलां तें वतलें. सो आमी कशें सराक सांगला की दॅट सगळें जे आसा न्ही तांणी ते हें केल्या डिफरंट थिंग्स कितें कितें हें घाल्या भितर सेक्शन्स घाल्या, ती सगळी सेक्शन गोवा मेडिकेर एक्ट ऑफ 2013 जो आमचो आहा तातूंत ती घालची, इनकॉर्पोरेट घालची आनी असेंब्लीन पास करची. सो दॅट इट वील कंटिन्यू टू बी देअर. फाल्यां एपिडेमीक एक्ट आसा काय ना ते सुद्दां ते चालू उरता. ओके. सो ते ताणें सांगलां वी वील लूक इन. आमी ताका सगळें दिलां. आमी एक मेमोरेंडम दिला, IMA प्रेसिडेंटान मेमोरेंडम दिला. बरोबर आमी तो लॉ जो आसा ताजी कॉपी दिल्या, म्हणजे आतां जो सेंट्रल गव्हर्मेंटान पास केला आमचे आमी दिला एक्ट कितें आहा ते. आनी आमी सांगला की आमी तो फ्रेम करतात आनी दितात म्हणटा. So at least token 200 pieces we have distributed with a free of cost. ताका अजूनही म्हटलं आम्ही कारण प्रिकॉशनरी मेजर्स करून तांच्यानी ते इट इज नॉट डायरेक्टली द PPE बट इट इज अ PPE लाईक मटेरियल. सो दे कॅन यूज. इट इज अ प्रिकॉशन फॉर देम, फॉर पेशंटांना प्रिकॉशन म्हणून आमी डिस्ट्रिब्यूट केला. दुसरे डॉक्टरांनी तुमकां DDSS-वायची कितें 18 कोटी बिल्स पेंडींग आहा प्रायवेट हॉस्पिटल्स ते बी काडलेले विशय. DDSS-वायचो बिल पेंडींग आसा, ऑलरेडी बिल ताजे प्रोड्यूस करपाक लायला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.